2 काय 3 मार्च स्वामी महाराज म्हणजे मालगडे स्वामी विद्याधीराज स्वामी उंटाच्या आमच्या देवळात अंकोला येतात. त्यांना आजान म्हाका वतलो काय ना विचार नासतना म्हाका म्हणलो तूं आपल्या गाडयेन वच स्वाम्याक घेवन यो आनी हांव न्हू काय जालो स्वाम्याक कुंटेशन जालो अंकोला गेलो. त्या पासून जी गोड आणि जे इमोशनल अटॅचमेंट तयार झालो स्वाम्या विषयी आणि मोठे भाग्य म्हणजे म्हाका 2 स्वाम्यांचे कडेन एकदम जवळ कडेन पळोवन काम करपाची संधी. म्हाका दिसता हें सगळ्यात मोठें भाग्य समजता आणि हाका कारण एकूच आसा. तो सगळ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे आमच्या घराण्याचो आणि स्वामी महाराजांचो ह्या मठाचो हे सगळे पयलींचे स्वामी धरितले. म्हाका स्वामी महाराज सांगितलो समाजांची 250 वर्सां असो संबंध आसा आणि हो कागदपत्र आसा फक्त स्वामी म्हणटा म्हणून न्हय. पूण स्वामीन म्हाका विद्याधीराज स्वामींनी दाखयला आनी ह्याय स्वाम्यान दाखयलो. आणि जेन्ना जेन्ना पत्रव्यवहार जातालो म्हाका याद जाता तेन्ना व्हॉट्सॲप नाशिल्ले, मोबायल नाशिल्लो, SMS नाशिल्ली, फॅक्सूय नाशिल्लो. जेन्ना थंय स्वाम्याचें जेन्ना पत्र हें नाशिल्लें आमचे जाणटेले ते शिकताले पत्र बरयताले आनी सांगताले स्वाम्याक आमची याद जायना काय जे इतलो जवळचो संबंध जे हांव वो जो सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें एक अत्यंत ल्हान मनीस व्हडलो पुरस्कार घेतला. पूण ते एकूच भावनेन की आमी स्वामी महाराज जेन्ना म्हणटा आमी ती आज्ञा म्हणटा. म्हणजे स्वामी महाराजान काय सांगलें आज्यान बापायन आवयन जे म्हणजे तांच्या संस्कारान तांच्या सावळेन म्हणजे 20 वर्सां पर्यंत हांव उरलो. मागीर हांव म्हणटो स्वता गेलो शिकपाक. जास्त करून आवयचे संस्कार ह्या भुरगोचो आवय बऱ्यानूच आसता. बापूय काम घेवपाच्या हातून आनी हांगा जो स्वामी महाराजान सांगलें स्वामी तर म्हणीत तोटगा मठाचे की ना भेटेक सांगलें की आज तर सूर्य पश्चिमेंतल्यान उगतलो जाल्यार आमी मानतात. म्हणजे आमी थंय सायन्स पळयना आमी थंय लॉजीक पळयना आनी ताका लागून हें भाग्य म्हाका मेळ्ळें की आनी हांवें तीन अशे व्हडले उत्सव पळयले. 4 एक म्हणजे 500 वर्सां जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हाका याद जाता वृषभाक केणी पांडुरंग पिकलो आनी म्हजो आजो आशिल्लो आनी तेन्ना हाज्या बरोबर आजो तेन्ना पासून म्हाका प्रथाकांनी मठांत व्हरता. मागीर जालें सदां पंचशताब्दी 525 वर्सां तेन्ना म्हालगडे स्वामी आशिल्ले आनी म्हाका योग आयलो अध्यक्षपद घेवपाचो आनी तो कार्यक्रम जालो. मागीर प्रथम पुण्यतिथी जी आमच्या स्वामी महाराजान मोठ्या दोगांयल्यान केली आनी आतां जो 7 पंचशतक महोत्सव करूं म्हाका दिसता हें आमचें खंय तरी घराण्याचें भाग्य म्हणून आमकां हें पळोवंक मेळटा. आनी हो पुरस्कार जो आसा तो हांव स्वाम्याच्या आदार मानूंक शकना. हो एक आमच्या घराण्याच्या कुलदेवतेचो गोड प्रसाद किंवा रामदेव वीर विठ्ठलाचो गोड प्रसाद म्हणून स्वीकार करता आनी स्वामी महाराजांचो आशिर्वाद म्हणून स्वीकार करता. आनी परतून एकदा एक भेटेकारांचो प्रतिनिधित्व म्हणून हांव हो स्वीकार करता आनी स्वामी महाराजांचे खूब कोटी कोटी प्रणाम करता. सो हे निरंतर जावन वाडत उरता की तो एक संतोषाची प्रसंगी म्हळ्यार चैत्र मासाचे शुद्ध द्वितीया दिवसाक एक स्वामीले एक ना एक कसं तरी एक एक्स्ट्रा कसं तरी उरता आमी तांकडे स्वाम्याक एक आवडची तशी आमगेर स्वाम तेन्नाय सांगता आशिल्ले की परंपरेन तूं 22 स्वाम दिले तिका आमकां एक देवान एक विशेष एक गौरव दिले. कसं गौरव म्हणून हें करतना स्वाम तेन्नाय सांगता आशिल्ले की चैत्र शुद्ध द्वितीया दिवसाक आमगेले मठाचे संस्थापना दिवस योगानं त्याची संस्थापने दिवसाक आमगेर स्वामी पीठे राहिले आम्ही त्या दिवसाक पीठाधिपती जायत असेल दिवस. सो पीठाधिपती जायत असेल दिवस आणि संस्थापन जायत असेल मठ संस्थापन जायत असेल दिवस दोन्ही एकची आणि हे आमगेले जीवनात मिळत असेल आमगेले गोड भाग्य म्हणून घेणं स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले. त्याची दिवसाक संस्थापन मठ संस्थापन जायत असेल दिवसाक आणि परमगुरु आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वामी त्यांनी पठणारायण असेल दिवसाकची आज ह्या सर्वही लोकांक पुरस्कार वगैरेची तांकां प्राप्त जाता आसा. सो हे एक तांगेल जीवनांत तांगेल व्हड भाग्य म्हणून त्यांनी स्वीकार करून घेता आसा. आमगेले हे जीवनांत असं एक अवकाश मिळेल असा की
आम्ही वैकेची आषाढ मध्य सप्तमीक आम्ही चातुर्मास स्वीकार करण्यासाठी आमगे जीवनांतू भाग्य कसंती मिळाली खंचे चातुर्मासा दिवसाक आम्ही बसताय आषाढ मध्ये सप्तमीक आम्ही त्याची आषाढ मध्ये सप्तमीक आम्ही पिठे राहिले तर आमचा त्या एक रीती नाम भाग्य स्वाम्याक संस्थापना दिवसू आणि पीठाधिपती आणि आम्ही चातुर्मासा बसे आषाढ मध्ये सप्तमीक आणि पै पंचमी बसता आशिल्ले कडे आम्ही सप्तमी आता सो आज ही आषाढ मध्ये सप्तमीक चातुर्मास स्वीकार आणि पीठाधिपती दोन्ही एकपंथा जाता असा सो अशा एक भाग्य आमको मिळावं आम्ही खुशी तो प्रति एक स्वाम्याक एक जीवनांतू एक विचार त्यांनाही उर्वासुक्त एक विचार गावून बसीत असा आईचे दिवसाक मठाचे संस्थापना दिवस निमित्तानं एक कार्यक्रम काम करून घेतलाय आणि हे कार्यक्रम आरंभ केले आमगे गुरुवर्य स्वाम्यानं 1975 तुम्ही पुस्तकां पडले दिसता फर्स्ट पुरस्कार मेळटले चाल जायला केलो सो 1977 तुलेनं आमगे हे पंचशताब्दी महोत्सव जल तुलेनं थी तुलेनं 500 इयर थी तुलेनं आमगे गुरु स्वाम्यानं हे एक कार्यक्रम काम करून घेतलाय की कोण आहे आमगेले समाजांतू मठा सेव केला असा देवस्थानांतू त्यांनी सेव केला असा ना अन्य समाजाक पाविलासाठी दान केले फिलॉन्थ्रॉपिक वर्क केले तांका एक समाजांत मुखार काढून गेलो तांचे रेकग्नायझेशन दिवन गेलो तांगे निमित्तानं समाजाक एक प्रोत्साहन करता म्हणून उद्देशानं स्वाम्यानं ते एक पुरस्काराचे एक आरंभ केले त्यांना खाली दोन्ही पुरस्कार एक पुरस्कार असेल आमगे गुरुस्वामी नावा पुरस्कार मात्र असेल कडेरी मुखार तुलेनं कडे जीवोत्तम पुरस्कार आरंभ झाले कडे स्वामीलेची कालावधीतू पुरुषोत्तम वैदिक वर्गांतही आम्ही एक तांका मुखार हाडका तांकाही आम्ही गौरव करता तांचे एक गौरव प्राप्त झाल्यानंतर अन्य वैदिकांची एक प्रोत्साहन मिळता म्हणजे उद्देशानं स्वामीनाशी 3 विंगड पुरस्कार एक आमगे गुरुस्वामी नावाचे पुरस्कार एक जीवोत्तम पुरस्कार आणि एक पुरुषोत्तम पुरस्कार म्हणून आरंभ केले आजी अनेक लोकांक आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वामीला पुरस्कार प्राप्त झाले आजच्या दिवसाक आमगे गुरुस्वामीला पुरस्कार देता असेल तसं आमगे श्रीनिवास टेम्पो आज आमगे मठाचे चेअरमॅन जाऊन गेलो त्यांनी मठाचे कार्यभार वेळेची कोण घेतासाठी तशी जीवोत्तम पुरस्कार देता असेल तसं आमगे बेंगलोर मठाचे अध्यक्ष जाऊन असेल तसं सीए अमरनाथ कामत तशी जे आमगेलो श्रीनिवास सावळा भट त्यांनी इंजिनियर जाऊन मुंबईत वास करतासाठी तशीच आमगेलो गोविंदची आणि मठा अत्यंत लागी असेल तसं गावात जन्म घेतील तसं अनिल वसंत पै तांकाही जीवोत्तम पुरस्कार मिळतासा तशीची गोकर्णांतूची तांगे कर्मभूमी जाऊन गेलो सर्वही जनांक तांगेला हातभार लावून गेलो तांगे जीवनांतू कष्ट राहताना पाविल तसल व्यक्ती म्हणाले आमगे श्रीधर गोविंद भट हे सर्वही 5 लोकांक आईच्या दिवसाक हे संस्थापना दिवसाक तांका गौरव मिळता आताची श्रीधर भटान सांगले हांव कसं केले कितें केले कसले मग पुरस्कार दिता ते स्वामीनं सांगता आम्ही ताका बशील आसा आमगे अंतिम आशीर्वचन ताका आसा आम्ही कितें म्हणटासाठी कसं तांगे योगदान आसा आम्ही कसं पळोवन गेलो आम्ही तांकां पुरस्कार दिता सांगे जनांक वेगळे कळटा आज ही खरे सांगता जाल्यार आज आमी मुखार येवन गेलो इतले आशीर्वचन करची पीठाधिपती जावची हेही एक पुरस्कार आमगे स्वामी आमकां दिल्ले आज आमी लोकांक पुरस्कार दितासाठी तितू खरे जावन गेलो ह्या मठाक आमी येवचेक मूळ कारण आमगे स्वामी आणि त्यांनी आमकां पुरस्कार दिले निमित्तान पीठाधिपती जावप तसं पुरस्कार की नायक तांगे शिष्य जावप तसं एक पुरस्कार आसा ते त्यांनी दिला तेना आज आमकां घेवन पावले कारण कसं म्हणून आमकां सांगता की पुरस्कार 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 म्हणून सांगतात अर्थ कसं नाही हे पहिले कळत पुरह करोती म्हणजे मुखार हाडचे करोती म्हणजे करचे पुरह म्हणजे मुखार क्राउडामध्ये कोणीतरी लास्ट करता ताका मुखार घेऊन घेऊन हाडचे म्हणजे तरी पुरस्कारोती म्हणून गेलो तशी पुरस्कारोती म्हणून जाऊन पुरस्कार म्हणून नाही
तेणी एकड़े मागशी उरता ताका यत्न हाडोवचे ताका पुरस्कार म्हणून येता तशी जी आमगेर समाजान मस्तित्र तांणी योगदान केलें मस्तितले स्वाम्याने सेव केलें मस्तितले देवस्थानाचे तांणी सेव केलें मस्तितले अन्य समाजात लोकांक काही पामील आसात तांकां मुखार हाडटा म्हळ्यार कितें आयच्या दिवसाक हे पुरस्कार कार्यक्रम आमी दवर केले तुमकांय कळ्ळें का की आमगेर समाजांत असे कोण कोण व्यक्ती आसाची जे गुरुचे सेवा करत आसाची अनेक वर्ष तुवें सेवा करत आसाची गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.